कासरवाडे ग्रामपंचायतीन कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा। या उणावाक लागून थळाव्यांची कामां आडकून उरतात। ग्रामसभेन तांणी बीडीओ कडेन कितलेशेच फावट कागाळी करून लेगीत आजून मेरेन कांयच तोडगो काडूंक ना। तेन्ना पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्होन हातूंत लक्ष घालचें आनी कासारवाडेकारांचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हा पब्लीक ऑफिस गव्हर्मेंटाच्या रुल्स एंड रेग्युलेशन प्रमाणे ओपन आसपाक जाय लोकांक खातीर। आता आम्ही बघले एकच स्टाफ आसा, तो सुद्धा बाबडो क्लार्क आपणाच्या टपाल जे काम आसा ते करच्या खातीर येयला, कारण ते पेंडींग रावंक जायना म्हणून। पंचायतीन दोन व्यक्ती इम्पॉर्टंट असतात, एक सेक्रेटरी आणि दुसरो सरपंच। सेक्रेटरी कित्याक ते जे पत्रव्यवहार पंचायत रू मार्फत जातात, जेका एनओसी जाय, कोणाक परमिशनां जाय किंवा आनी कसलो पत्रव्यवहार जर करपाक जाय जाल्यार मुख्य जबाबदारी सेक्रेटरीची आसता। आणि सरपंच गांवचो असल्या कारणान केव्हाय अवेलेबल मेळटा, पूण सेक्रेटरी हो नियमीत पंचायतीन आसपाक जाय। आमी तांकां दोश दिना, कारण तांकांय गव्हर्मेंटाचो ऑर्डर फॉलो करची पडटा। बाबड्यांक अनफॉर्च्युनेटली तांकां BLO म्हणून नोटीस काडल्या। आता उदय महालेन हे निवेदन दिल्यार एक म्हयनो जातलो, BDO कलेक्टराक निवेदन पावलें, तेजेर आजुनूय हालचाली जावंक ना। तो लावन धरलो। आमी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो आनी थंयसर PIक जाब विचारलो। कसा मॅनिप्युलेशन केला तर आमी बघला की ड्रायव्हर हो नाबालीग हाडून थंयसर बसयला, कारण ताका सजा कमी आसता, सजाच नासता, जुवेनायल तो। रिकन्सिलेशन होमाक घरान धाडटले सुदारणा जावच्या खातीर आनी तांकां सोडून दितले। आजून ताका ते न्याय मेळ्ळा काय म्हाका खबर ना, पूण त्या वेळाचेर तो सांगतलो हांव आमदार, हांव कितें तो करतलो, म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना। अरे तुका जर सांगपाची गरज ना जाल्यार हेच कितें चल्लां तें कितें, पेडणे मतदारसंघान हें चल्लां तें कितें। सो प्रश्न आसा ताका की तुज्यान जायना जाल्यार लोकांक सांग, हात वयर करून बाबा आपणाच्यान जायना, फुडें लोक काय तो निर्णय घेतले न्ही। आनी आमी सक्षम आसूं, कारण आमी कशें हें नासा, आमी प्रत्येक गजाल सरकारा फुडें मांडपाक आमी सक्षम आसूं। काँग्रेस पक्ष तर आसा। इतकें सांग सोदताय पंचायत मिनिस्टर हेंच्यांनी जातीन लक्ष घालचो। आमच्या ज्या पेडणे मतदारसंघातल्या पंचायतीक इनकन्विनियन्स जाता, गैरसोयी जातात, ते तेंच्यांनी तातडीन सॉल्व करचे।